कार्मेल किरण भिक्षकनो तुमकां समेस्तांक आयच्या नियाळाक मोगाचो येवकार. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. माथेवचो वांजेल अध्याय 22 वळ 1 तावन 14 पर्यंत. जेजू परत्यान लोकां लागीं वपारींनी उलयलो. सर्गींचें राज्य अशें म्हण येत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां ववळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्ले सरशीं परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी फुश्टी जानवरां मारल्यांत. सक्कडी आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरलें आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैनां धाडून त्या गुन्हेगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्ल्या ववळ्यांक तें फावो जालें ना. देखून वसा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकय लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ते ताचे साकोर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळेल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसवण नेसनांतले एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसवण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तो वळ रायान साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किल्लोणें. कित्याक आपयल्ले साबार आसात, पूण वेंचून काडलेले थोडेच. देवाचें उतर हें. क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, माथेवाच्या वांजेलांत साबार फावटी जेजू ओपारींनी उलयता. आमी जाणाव माथेवाच्या वांजेलांत 28 अध्याय आसात आनी ह्या 28 अध्यायांनी अध्याय 13 तावन 22व्या अध्याया पर्यंत जेजू सुमार 16 वापारी वापरता. आनी ह्या जायत्या 16 वापारींनी जाल्यार आसा एकच विशय, सर्गींचें राज. 28 अध्यायापैकी सुमार अर्दो वांटो जेजून सांगल्ल्यो वापारी आसा जाल्यार आनी तांतलो अर्दो वांटो जेजून जें कितें वापारींत सर्गींच्या राजा विशयान सांगलां तें ताणें लोकां मदें कशें हाडूंक प्रयत्न केलें त्या विशयांत आमकां विवर मेळटा. तर हांगासर एक संगत स्पश्ट जाता, कित्याक म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो सर्गींचें राज स्थापीत करूंक. पयल्या प्रसंगा वेळार जेजून सांगलें इतलेंच, तातकी जिणी बदला आनी समजून घेया, सर्गींचें राज लागीं पावलां. कशें कळचें सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणून? स्नानीक जुवांनी हेंच सवाल विचारलें. तो बंदेंत आसलो आनी थंय थावन आपल्या शिश्यांक जेजू सरशीं धाडून तो विचारता, येवंक आसचो तो सोडवणदार तूंच गे वा आनी कोणाक आमी राखून रावंक जाय? आनी जेजू तांकां सांगता, वचोन सांगा स्नानीक जुवांक तुमी कितें पळयलें हांगासर. कुड्डे पळयतात, बरे आयकतात, थोंटे उठोवन चलतात, मेल्ले जीव जातात. हांगासर आमकां दिसून येता सर्गींच्या राजाची लक्षणां. सर्गींच्या राजाची लक्षणां खंयची ती? शांती, समाधान, भलायकी, समृद्धी. थंयसर अनित ना, अन्याय ना, कोणाचेर कोणें जुलूम चलयना, बगार एकामेकाचो पोस करता. पूण आयच्या वापारींत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर ही सर्गींची लक्षणां आसात गी. सर्गींच्या राज्याची लक्षणां आमकां आयच्या वापारींत दिसून येतात गी.
आयची ओपार जावन आसा लग्नाच्या उत्सवाची ओपार, रायाच्या पुताचें काजार, आनी राय व्हड एक जेवण तयार करता, जायत्यांक तो आपयता आनी खंडीत जावन थंयसर दबाजो आसा, संतोश आसा, फेस्त आनी गम्मत आसा. पूण मुखार आमी वचून गेले जाल्यार आपयल्ले कोणी येवंक नात. राय रागार जाता, आपली सैनां धरता, तांचेर झूज मांडटा, रक्तापात आनी कितें थंयसर हेरांची जुलूम चलता, जिवेशी मारतात. हें सगळें पळयतना आमकां कितें भोगता? हें देवाचें राज की दुस्मानाचें राज? हातूंत देवाच्या राजाची, सर्गीच्या राजाची लक्षणां खंय आसात? मगाच्या न्हू ह्या ओपारीचो अर्थ आमकां समजायचें जाल्यार ह्या ओपारीचें पाठतळ आमी पळोवंक जाय. हे खंयच्या कॉन्टेक्स्टार, खंयच्या बॅकग्रावंडार ही ओपार जेजून सांगली म्हणल्यार आमी समजून घेवंक जाय. ही ओपार सांगली जावन आसा जुदेव लोकांक, हट्टी काळजाच्या आनी धारूण जावन आसलेल्या जुदेव लोकांक जेजून ही ओपार सांगली. आनी हांगासर राय जावन आसा देव, ताचो पूत जावन आसा जेजू, आनी साकोर जावन आसात प्रवादी, तशेंच कांयच गण्य करिनासतना गेल्ले जावन आसात जुदेव लोक वा इस्रायल लोक म्हणयत. काजाराची उबळीक खंयची ती? इजिप्ताच्या गुलामपणांतून फाटीं येता आसतना सिनाई पर्वतार देवान लोकां लागीं, इस्रायल लोकां लागीं सल्लो केल्लो, आनी त्या वेळा देवान तांकां स्पश्ट सांगलें, तुमकां हांव एक बसयल्लो गांव दितां. त्या गांवांत समृद्धी आसतली, संतोश आसतलो आनी सर्व जायतें सगळें आसतलें, आनी तसल्या गांवांक हांव व्हरून पावयतां. हो गांव बसयल्लो गांव संवसारांत मात्र न्हय, ताच्या उपरांत आनी एक सासणाक आसा तो एक गांव तुमकां आसा, आनी थंयसर वचोन की तुमकां आपोवणें दिता म्हणून देवान तांकां त्या दिसा सांगलें. आनी त्या उपरांत वेळा काळा प्रमाणे देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडले आनी तांकां त्या सर्गीच्या राजा विशांत वा बसयल्ल्या गांवा विशांत परत परत तांकां शिकोवण दिली, परत परत जिणी बदलून फाटी येवंक तांकां उलो दिलो. पूण कितें केलें? ह्या लोकान ह्या संवसाराचो गांव, बसयल्लो गांवच सासणाचो म्हूण चिंतून ह्या संवसारांतच ते बुडोवन गेल्ले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, एकलो आपल्या आंगडी गेलो, आनी तशें प्रवाद्यांचें कितेंच तांणी गण्य केलें ना. आनी त्या उपरांत देवाचें राज वा सर्गीचें राज ह्या संवसारांत येता म्हणटा आसतना देवान स्नानीक जुवांव धाडलो, आनी ताकाय ताणें धरलो आनी बंदेंत गेलो, आनी उपरांत ताका जिवेशी मारलो. राय रागार जालो, आपली सैनां धाडलीं आनी सगळ्या शाराची देसवाट केली. हातूंत जेजू एक विशय सांगता, फुडें कितें घडोवंक आसा तें तो सांगता. जेजूच्या मरणा उपरांत ह्या लोकांचेर धाड पडली परक्या देशाच्या राजांतावन. जुदेवांक एक मात्र तांच्या जिवितांत एक मात्र विशय भोव गरजेचो जावन आसलो, जेरुसलेम टेंपल, आनी तेंच टेंपल त्या दिसा परक्याच्या हातांत पडलें आनी सगळी देसवाट जाली. आनी हांगासर आमी आयकता, राय आपल्या साकरांक परत धाडटा, राज रस्त्यांनी धाडटा, गल्ल्यांनी धाडटा, आनी थंयसर वचून बऱ्यांकी कोट्यांकी आनी सोमेस्तांक मेळिल्ल्या सोमेस्तांक हाडून जेवणाच्या सलांत बसाया म्हूण सांगता. आनी हेंय मुखार घडलें. जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत पावल आनी बार्नाबास जुदेवा लागीं गेले सुवार्थाकण घेवन, पूण जुदेवांनी तांचें गण्य करूंक ना. आनी तो व्हड पावल म्हणटा, जेजूची सुवार्थ आमी हाडून आयल्याव, पूण तुमी ताका फावो न्हय देखून आमी जेंतिला सरशीं वेतल्याव, जुदेव न्हय आसल्या सरशीन वेतल्याव, आनी तांकां सर्गीचें राज आमी परगट करतल्याव. ही जावन आसा ओपारीचो पाठतळ, हें जावन आसा इतिहास. पूण उपरांत जेवणा सालांत एक विचित्र घडीत घडलें. मगाच्यान जेवणा साल भरला आनी थंयसर जायते आपयल्ले थंय बसल्यात, आनी राय तांकां भेटोवंक येता आसतना थंयसर राय एका मनशाक पळयता जाच्या लागीं लग्नाची नसण नातल्ली. राय ताका सक्ता मुखार उबो रावयता आनी विचारता, तुजी नसण खंय आसा? मगाच्यान राय ताका इन्सल्ट करता गे, इतल्या लोकां मदें उबे रावन ताका इन्सल्ट करता गे. जावंक पुरो तो मनीस दुबलो, रस्त्या वयलो खंय आसलो, साकरांनी ओडून हाडुल्लो,
ताच्या लागीं आनी एक जोडी वस्तू नातलें जावंक पुरो दुसऱ्या लागीं विचारून हाडया म्हळ्यार तितलो वेळ ताका मेळोंक ना. राय ताका इन्सल्ट करता की मगाच्यान. रायाचें वर्तन कशें आमी समर्थन करीत. पळया राय कितें ताका विचारता. इश्टा, लग्नाची मुस्तायकी नासतना तूं कसो भितर सरलोय. इश्टा म्हळें ताणें. रायान वा देवान इश्टा म्हळें. कित्याक देव वा राय त्या मनशा कडेन संबंद जोडूंक आशेता. देव ताका वळखता. तो बेश्टेंच भितर येवंक ना. तो ताका देवाक परखी न्हय, ताका वळखता. देखून तो इश्टा म्हूण उलो करता. पूण मनशाची जाप कितें? जाप दिली की ताणें? जाप दिवंक ना. तो मावून रावता कारण तो जाणा आसलो. जाणा आसोनी तो तसो आयिल्लो. तो जाणा आसलो देवा मुखार राया मुखार वेता आसतना, लग्नाक वेता आसतना आडंबराची मुस्तायकी न्ही जाल्यार नितळ मुस्तायकी न्हेसून वचूंक जाय म्हूण तो जाणा आसलो. जाल्यार ताणें तशें करूंक ना. निर्लक्ष दाखयली आनी आतां विचारतना ताची जाप ना. मोगाचें देवा मुखार कितेंच मेळ्ळें वचना. देवा मुखार कितेंच मेळ्ळें रावंक शकना. कित्याक देव जावन आसा पवित्र आनी पवित्रपण मात्र ताचे थंय एक जाता. उदक आमच्या जलांतलें दर्याक वचून पावोंक पुरो, पूण तांतो आसलो कोयर थडेक पडटा. कितेंच कोयर आसा तें दर्याक वचून मेळना. मोगाचें देव आडंबर आशेना, नितळाय आशेता. एक नितळ नेसण आशेता. हें नेसण आमकां मेळना गे मोगाचें. निकोदेमो एक राती जेजू लागीं विचारोंक गेल्लो. सवालां काणगेन गेल्लो आनी जेजून ताका जाप दिली. पवित्र आत्म्यान आनी उदकान नव्यान जल्मल्ले करीत कोणूच सर्गीच्या राजांत रिगचो ना. तर पवित्र स्नान आमकां मेळना. आत्मो पवित्र आत्म्यान नेसयला. पवित्र आत्मो जावन आसा आमच्या आत्म्याचें नेसण. तें नेसण आज खंय आसा? आज तें आमी नेसून आसांव गे. पवित्र आत्मो आमी नेसून आसांव गे. नेसण फॅशन न्हय, एक आडंबरी न्हय. बघा नेसण मनशाक गौरव दिता. मनशाच्या कुडीक आनी आत्म्याक गौरव दिता. आमी पळयता सदां न्ही जायत्यांक युनिफॉर्म आसा. धाकटे जावंक पुरो, पुलीस जावंक पुरो, इस्कॉलावेची भुरगीं जावंक पुरो, जायत्यांक सरकार हाता खाल काम करतल्यांक जावंक पुरो, हर एकल्याक एक संस्थेच्या मनशाक एक युनिफॉर्म आसा. हाचो अर्थ इतलोच, युनिफॉर्म न्हेसलो मनीस तो एका संस्थेचो मनीस. ताका तें युनिफॉर्म एक आयडेंटिटी दिता. तर मोगाचें नेसण फकत कुडीर सोबचें तसलें न्हय. भितरल्या जिणयेचो भायलो गुर्तू नेसण. म्हजी आत्मीक जिणी कशी आसा तशी ती कुडीचेर प्रदर्शीत जाता. जावंक पुरो आमी म्हणटा हांव क्रिस्तांव वय, पूण तें क्रिस्तांवपण हांवें नेसणार कित्याक दाखयचें? वाद असो आसूंक पुरो, पूण आमी कितें पात्य येता तेंच आमी प्रदर्शीत करता. कितें आमी पात्य येता तेंच आमी उसारून सांगता. शाळाक, ऑफिसाक, पार्टेक, पिकनिकाक वता आसतना आमी कितें न्हेसूंक जाय म्हूण आमी जाणाव. पूण सोम्याच्या जेवणाक येता आसतना जाता तितलें मोटवें, जाता तितलें उणें नवें फॅशन आमकां जाय. स्त्रियांक मात्र न्हय, दादल्यांक जाल्यार आयचें आज नवें फॅशन जावंक जाय. नवें फॅशन जाय. सोम्याच्या जेवणाक आमी येता आसतना कशें आमी येता? आत्म्याचें नेसण काडून उडयल्ल्याचो गुर्त हो मोगाचें. तुजें नेसण खंय आसा? मनशाची जाप ना. देखूनच उगडापण ग्रंथांत अशें बरयलां, यू आर नीदर हॉट नॉर कोल्ड, देरफॉर आय विल स्पीट यू आउट फ्रॉम माय माउथ. म्हणजे तूं थंडी न्हय, हुनय न्हय, बगार शेळमोडो उर्बा नातलो, देखून हांव तुका भायर थुकतां. नेसण दिलां, आमी तें उरोवन घेतलां गे मोगाचें. आज क्रिस्तांव आनी तशेंच हेर धर्माची भाव भयणी सांगात आमी जियेता. कांय तरी तफावत आसा गे आमचे मदें. पवित्र आत्म्याचें नेसण आमकां दिलां आनी हें नेसण आमकां आयडेंटिटी दिता. जेजू सांगता जेजू क्रिस्ताची मनशां आमी. पवित्र आत्मा आमचें युनिफॉर्म, पूण तेंच युनिफॉर्म न्हेसोन
समाजीक वेता आसतना कितें करून वेता आमी जॅकेट घालून वेता पळय गी तर मोगाचेनो आमकां लज दिसता हांव क्रिस्त आसा म्हणून सांगूंक आमकां लज दिसता आज कोणी म्हणटा की म्हाका पळोवन हो जावन आसा क्रिस्तांव फोटो मारिना हो जावन आसा क्रिस्तांव लोणचो घेना हो जावन आसा क्रिस्तांव झगड्याक रावना हो जावन आसा क्रिस्तांव नांव पाड करिना हो जावन आसा क्रिस्तांव अन्य देवा फाटल्यान वचना मोगाचेनो सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत क्रिस्तांवांक दगदण मेळटाली कारण जायत्या कारणां पैकी एक कारण ते समाजींत हेरां सांगता जिवंक फावो न्हय म्हणलें एक कारण आसलें कित्याक म्हळ्यार हेर लोक जायत्या गमातांनी जियेतालो आनी क्रिस्तांव लोक तांचे सांगता मेळनातलो धाकल्याक सांगचे जाल्यार कॉलोजियम म्हणून रोमांत ते एक स्टेडियम आसा आनी थंयसर त्या काळार त्या स्टेडियमांत दोगा व्यक्ती मदें लढाई जाताली वा एका मनजाती मदें आनी एका मनशा मदें झगडें जाताली लढाई जाताली कोणाचेर जिखता म्हण पळोवंक जायतो लोक रोमागार थंयसर वेताले आनी थंय मात्र एक मनोरंजन तांकां आसलें पूण आमचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी थंय वचनातली आनी ह्या कारणा खातीर तांकां वांकडे दिश्टीन पळयतालीं तांचेर सामाजीक बहिश्कार घाल्लो पूण मोगाचेनो आज आमकां वांकडे दिश्टीन पळयतात जाल्यार खंयच्या कारणां खातीर पळयतात आज क्रिस्तांव म्हणल्या पुरा आमकां कोणी गौरवान लेखता गे क्रिस्तांव मौल्य उखलून धरचें म्हळ्यार आमकां लज दिसता तो कितें म्हणत गाय हो कितें चिंतेत गाय म्हूण आमी चिंताव मोगाचेनो मुसां पैकी दोन रितीचे मूस आसात एक खाट मूस घरांनी भोंवन आसता आनी एक मूस मोवाचो मूस खाट मूस चरंडेतावन चरंडेक मेळ्यातावन मेळ्याक सोदून वेता पूण तस्सो मोवाचो मूस फुलातावन फुलाक मोव सोदून वेता शिवाय तें मोव तो चरंडेन सोदिना आमी खंय आसा मोगाचेनो देवा मुखार कांयच मेळ्ळें वचोंक साध्य ना देवा मुखार कितेंच मेळ्ळें रावोंक साध्य ना पूण सोम्या सांगता आमी आसा म्हणल्या खातीर आमी फाटल्या बागलांतल्यान सर्गेच्या राजांत रिगता म्हळ्यार जायना कित्याक मिनिस्टरा सांगता जायते जण फाटलाव तरी आसूंक पुरो पूण सोमेस्तांक हुद्दे मेळनात कित्याक जायत्यांक आपयलां पूण थोड्यांक विंसून काडलां पवित्र आत्म्याक न्हेसलेलीं आमी नवी रसना जाता तर मोगाचेनो आमकां समी विचारी आमी नितळ आसांव गे नितळ न्हेसण आमचे लागीं आसा गे आमची चिंतनां पळोवया आमची उतरां पळोवया आमची कुडीची साल आमी पळोवया आज परत पवित्र स्नानाचो दीस आमी उडास करया आनी मागया पवित्र बापा तुज्या पवित्रपणांत आमी बांटिली जावच्याक पवित्र आत्म्यान आमकां तुवें न्हेसयलाय पवित्र आत्म्याक सदांच न्हेसोवन उर्बेस्त क्रिस्तांव जावन जियोंक चड आनी चड प्रयत्न करूंक आमकां आदार दी आमेन.